उटंगराच्या पावसाक लागून आसाम आणि मध्य प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी हुंवार आयला। शेनवारा मध्य प्रदेशांतल्या शाजापूर जिल्ह्यात ड्रायव्हराच्या बेजबाबदारीक लागून एक शाळेची बस हुंवारान आडकली। हुंवार आसून लेगीत ड्रायव्हरान बस मुखार व्हेल्ल्यान विद्यार्थ्याच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। पूण गांवच्या लोकांनी वेळार धांवपळ करून ट्रॅक्टराच्या आदारान बस काडली म्हूण विद्यार्थ्यांचो जीव वाटावलो। दुसरे वटेन आसामांतूय पावसाक लागून ब्रह्मपुत्र न्हंयचे हुंवाराचें उदक आसामांतल्या जायत्या शारांनी भितर सरले। गुवाहाटीच्या जायत्या वाठारांनी हुंवार आयिल्ल्यान गाडयो दुकानां उदका पोंदा गेली। ब्रह्मपुत्र न्हंयच्या हुंवाराक लागून आसामांतल्या सुमार 5000 गांवांक फटको बसला। ताका लागून आसामांतलें जनजीवन विस्कळीत जाला।